सभापती महाशय, आज 15 जुलै 1583 ह्या दिसा पोर्तुगीज शासनान चलयल्ल्या धर्मशाळा विरुद्ध कुंकळेच्या गांवकारांनी उठाव केल्लो. हो उठाव युरोपियन वसाहतवादी विरुद्ध आशिया खंडांतलो पयलो उठाव. म्हज्या सरकाराच्या प्रयत्नान ह्या दिसाच्या यादीस दिल्लींतल्या नॅशनल वॉर मेमोरियल हांगा मनयता. समेस्त गोंयकारांच्या वतीन कुंकळेच्या ह्या अमर हुतात्म्याक आमी विनम्र आदरांजली दिवची. ताचो कार्यक्रमूय बी कुंकळेंतल्या त्या स्मारकाचेर आयजूच घडोवन आयला, मेन्शन करपा खातीरच. स्पीकर सर, जे मुखेलमंत्री मेन्शन केला तेजेरूच आज मेन्शन केला. आज मुखेलमंत्री के सगळे फोटो दिसते थिंगा कुंकोडे, पूण चिफ्टनाले फोटो नाही. आम्ही मुखेलमंत्री कडेन एक जे सांगला आणि त्याने उत्तर दिलेले की ते चिफ्टन मेमोरियलाचे रेनोवेशनाचे काम तो घेतलो म्हणून. अजून ते रेनोवेशनाचे काम सांगला मागोता की मुखेलमंत्रीन आमकां उतर दिचे की हे चिफ्टन रेनोवेशन हे जावपाक जाय. स्पीकर सर, दुसरे स्पीकर सर, चिफ्टन मेमोरियल हो पुस्तकां धाडपाचें काम म्हज्याच सरकारान केलें. तेका राज्यस्तरीय फंक्शन हे म्हज्याच सरकारान केलें. तेका राष्ट्रीय स्तराचेर फंक्शन म्हज्याच सरकारान केलें. स्पीकर सर, त्या 16 महानायकांचे ताज्या फॅमिलीचे हस्ते फेलिसिटेशन अवॉर्ड दिवन पयले फावटी गेल्या 60 वर्सांक म्हज्याच सरकारान केलें. माननीय मुखेलमंत्रीन आमकां उत्तर दिचें की बिकॉज ही मेन्शन्ड इट. स्पीकर सर, आमी ऑलरेडी सुरवात केला प्रोसेस करपा खातीर. तुगे PWD इंजिनियरा सांग, ते सगळे पेपर तांकां दिले. हे रेनोवेशन हे वर्सा भितर करता. स्पीकर सर.